बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा जिजू कालवार पर्वत पर्यंत करीस ववन तुवें समकली वाट नियाळू आनी कालवार दोंगरार तुवें सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो अर्थ समजूंक हांव खुशी वरतां. तुजे संगी तुज्या कालवारीचे वाटेन चलतना तुज्या कश्टांची खरी दूख आमच्या काळजांत आमी बगूंक तुजी कृपा दी. तुज्या कृपेचो वांटो आमच्या पिरगस कुटुंबाक आनी तिच्या सर सांग्यांक तूं दी. मोरये जेजूच्या कुर्सा वाटेंत आनी जिवनपणान तूं वांटेली जाली. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या मरणा जिवनपणाचो खरो अर्थ समजूंक तुजी मजत दी. आमेन. मोजो सिसांच्या कुशी वर्ताय गे क्रिस्तुसो पाटलाव कर मोजो. पयलेच दिसांव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सगळ्या संवसाराच्या दुनियेचेर मरणाचें फर्मान किरकोळ रचनेन आपल्या रचणाराचेर मरणाचें फर्मान वाचलें. किरकोळ मनशां रचणाराक जरतेक उबो केलो तरी रचणार मावून निरापराध्यांक शिक्षा जाताना संवसारी अधिकाऱ्यांनी दोळे दांपले. अनीत जिखली नितीचो रायकुवार कश्टालो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं बागी तांकां देवाची बुद्धी म्हणटाले म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू हांवें सतानिती खातीर झुजोंक निरापराधी मनशाचे सोडवणे खातीर वावरूंक म्हाका बळ दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. दुसरेच दिसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू कुरीस कुशेन स्विकार करता. ताच्या कुर्सा मरणा मुखान संवसाराची सोडवून जायचे म्हूण बापाची खुशी देखून जेजून मोगान कुर्साक वेंग मारली. म्हजे पासो तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बगूंक मेळत तर तुमी कितले बागी म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांक आनी सोलवणेक हांवें भियेनाशें तुज्या कुर्साच्या बळान म्हजी जिणी अर्थाभरीत करूंक म्हाका तुजो आदार दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. तिसरेच दिसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची कूड जेरपंदाच्या मारा वरीं पापसल्ली. ताच्या माथ्यार कांटेचो मुकुट सांडसिल्लो. ताचें जायतें रगत वावुरलें. नित्रांनी तो जालो तरी बापाचे कुशे प्रमाणे बरादीक कुरीस ताणें वावयचें आसलो. कुटुंबाची जबाबदारी वावयतना जायते जण पडटात पूण हर एक सलवणी देवाची खुशी पाळूंक लिसांव शिकयता. देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताणयतात ती कितलीं बागी ती दादोशी जातली म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू आमच्या अस्कत कायेन तूं सामसो आदार. आमकां सर गरू हंकाराच्या चिंतपातावन निवार. सोम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. चवथेच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक बेडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कुर्सा वाटेर जेजू आपले आवयक बेडता. जेजू पळोवन मोरयेचें काळीज पपसता. जेजू आनी मोरी एकामेकाक पळयतात. मोरी असहायक जाली. तिच्या पुता सांगातात ती कश्टाली आनी देवाचे कुशेक खाल जाली. आज साबार आवयो आपल्या भुरग्यां पासून दीस रात गुदान करतात. देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड बागी म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू मोरये परी सर आवयांक तूं कुरपेन नेटय. सोम्या काकूळ तमची कर. सुदैमये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे. पंचवेच दिसांव सिरेनाचो शिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता
कित्याक तुज्या बेगीन कुसरवी सडयलाय सगलो संसार सिरेन गांवच्या सिमांक संवसाराच्या सडवंदर असो कुरीस होवचे वर्तें बाग मेळ्ळें हाचे वरवीं जेजूक आदार जालो आनी सिमांक जेजू तांक बेसांव लाभलें दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली म्हूण जेजू शिकयता मोगाळा जेजू कश्टांतल्यांक आनी वजन भोगतल्यांक कुमो करूंक म्हाका तुजो आदार दी सोम्या काकूळ तामची कर सदैव ये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे सवेंच ते साव वेरोनिका जेजूचे मुक्कामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संसार जेजूचे मुक्कामळ रक्तान आनी गामान बुडलें वेरोनिका सोम्या मदें शिपायांची पर्वा करिनासता धैर्यान जेजूचे मुक्कामळ पुसता तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं म्हूण जेजून उलो दिलो मोगाळा जेजू पेल्याच्या कश्टांत हांवें आदार दिसो कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैव ये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे सातवेंच ते सावन जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगलो संसार कुरीस व्हांवून अस्क जाल्लो जेजू कुर्सा पोंदाक पडटा तरी तो पडल्या थंयच रावना थंय तावन तो उरता आनी फुडें वता जेजू पडलो तरी शेवट पर्यंत आपल्या मिसावांत विश्वासी रावलो म्हजे जिणयेंत मागणें गरजेचें अस्कत सैंबा वरवीं हांव पडुल्ल्या वेळार थंयच रावनासता थंयचो उठोवन फुडें चलोवंक मागणें बलिश्ट हातेर ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा म्हणटा जेजू मोगाळा जेजू म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक म्हाका मागण्याची व्यक्ती कर सोम्या काकूळ तामची कर सदैव ये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे नमन तुका पवित कुर्सा नमन आमच्या मोगाक उरता नमन कुर्सा जैते वंता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या आठवेंच ते साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सावरवीं सडयलाय सगलो संसार जेजूचे कश्ट कठीण तरी तरडच्या स्त्रियांक बुजयता हारी हारीनी ताचे भोंवती जमच्या लोकांक पळोवन दया भोगलो जेजू आतांय रडतल्या खातीर दया पावता रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणटा जेजू मोगाळा जेजू हेरांनी म्हाका बुजयचे म्हणल्यार अशीर मनोभावांतलो म्हाका निवार सोम्या काकूळ तामची कर सदैव ये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे णवेंच ते साव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगलो संसार कुर्साच्या वजना पंदा धरणीक शेवटाल्लो जेजू एकसुरो जाला ताचे पाक्षेक थंयसर कोणूच नासलो ह्या कश्टा मदें सोडवणेच्या खांबांत मग्न जाल्लो जेजू धैर्यान उठोवन मुखार समकता नंगराक हात दिवन फाटीं पडयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय म्हूण जेजू शिकयता सोम्या जेजू तुज्या कश्टांत म्हजे कश्ट हांवें मेळोवन धैर्यान तुजेर पांचेणी दवरूंक म्हाका शिकय सोम्या काकूळ तामची कर सदैव ये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे दावेंच ते साव जेजूचे आंग वस्तुरकण ताका विणगो करतात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बेगीन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगलो संसार समाजेंत वस्तूर नासता मान होगडोवचे कितले नालिसायेचे म्हणलें आमी जाणाव येदोळ पर्यंत लांब दगल्या भितर रिपोवन आसली जेजूची पवित्र कूड निश्ठूर शिपायांनी संवसाराक उक्ती केली आनी ताचो मान काडलो नितळ मोनाच्यांक देव पळोवंक मेळटलो म्हूण जेजू शिकयता जेजून आमच्या पातकां खातीर अवमर्या सोंसली
पूण हांव जायते फावटी म्हजे सुकोटे सालीन म्हजी मर्याद आनी निश्कळपण विकतां. मोगाळा जेजू हर एकल्याची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिरां म्हणलें जाणा जावं ते कुडीक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे 11वें दिसांव जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. देवाचें राज्य परगट केल्या देवपुताची कूड कुर्साक बांदली आनी उपरांत ती खिळायली. जेजूच्या हाता पांयां भितर खिळे वेतना कितली दूख ताणें सोंसली ना. आमचे पासत जेजून हें सोंसून व्हेलें. जेजू खातीर त्याग केल्ल्या शासनाचें जिवीत मेळटलें म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत त्यागाचो अर्थ म्हाका शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे 12वें दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. निश्ठूर शिपायांनी जेजू खिळायलो कुरीस दोंगराचे ताळवेर उबो जाला. 3 किळ्यांचेर सुमार 6 वरां कुर्सार उमकळोन नित्राणी जाल्लो जेजू आपले आतां म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हूण बोब मार आपणाचो आत्मो बापाच्या हातांत समर्पिता. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू कुर्सार तुज्या जिवाचें बलिदान तुवें भेटयलें. तुजे खातीर म्हज्या जिवाचें बलिदान करूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे 13वें दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. अवघडाक सामटल्ल्या तरणाट्या पुताची निर्जीव कूड पळयतना एका आवयची बोगणां नियाळूंक असाध्य. तीस दूख मोरयेच्या काळजांत रोंबल्या. देवाची खुशी करता तीस म्हजी आवय म्हणटा जेजू. मोगाळा जेजू मरण आमच्या घरांनी दूख हाडटना तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक मोरये परी आमकां शिकय. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे 14वें दिसांव जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सडयलाय सगळो संवसार. मनशाचे बाचावे खातीर जेजून आपल्या रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत वारयलो आनी आपणाक खाली करून सगळोच बापाक अर्पिलो. जल्मोंक जावं मोरोंक जावं ताका खंयसरी सुवात मेळूंक ना. कसलो विपर्यास सर्गार दिरवी पुंजया म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा जेजू म्हजी कूड मातयेक पायतना म्हज्या आत्म्याक सर्गींचें दार उगड. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये म्हाका उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं जिणयेच्या कश्टा अनवरांक आनी मरणाक तुवें नवो अर्थ दिला. ह्या वरवीं आमच्या जिणयेच्या कश्टा उपरांत नवो बरवसो काळोखा उपरांत उजवाड मरणा उपरांत नवें जिवीत तूं बसयताय. देखून आमी त्याच जिवान जेजूच्या वैभवान नव्या जिविताक उठच्याक जिणे म्हणल्यार कुर्साक खांद मारूंक कृपा दी. हे मागणे आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. आशीर्वादी
उघडा तुका पूर्व तुझे शिवायरा बापा शिवती मोगाच्या भावानो बहिणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतडा बरो स्वागत मागता मंगळाराची जावच्या नोवेनाच्या मिसाक नोवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत हांव मागता माध्यमा मुखांतर येशूचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून आमी मागता तुमकां हें बरो स्वागत मागता परगांवांत आसात भाव भयणी विविध कस्तां नसतां बरी जाल्लीं आसात पिडेस्त आसात अस्वस्थ आसात जी हृदय घेवन नव्यानाची मीस भेटयतात नवेन करतात सक्रामेंताचे जेजू लागीं मागतात ताका हरी एकल्यांकी मागलेले सर्व फाव सावदी म्हणा विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागतना अर्गांनी पेसां पसून मीस भेटयता फाबियानी जेसिमेंडोन सादो कातार पेसां खातीर मीस भेटयता सिंथिया डिसोजा उर्वा अर्गांनी पेसां बऱ्या भलायके खातीर मीस दिता अल्बर्ट डिसोजा अर्गान पेसां खातीर मीस दिता एनोरा आनी अलिना डिसोजा कंटल गट्टे देवादीन सिल्वेस्टर मिरांदा आनी लिल्ली मॉनिस हांच्या मीस दिता मनिका डिसोजा कुवेट पेसां खातीर मीस दिता रियान मिरांदा शिवताडी अर्गान पेसां पासोत मीस दिता केविन आनी सिंथिया खुशी डिसोजा पलडका बऱ्या भलायकेच्या पेसां खातीर अर्गां मीस दिता ग्रेसी डिसोजा मुंबई समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान वसिलां उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भक्तिकानो जेजू जावन आसा देवाचो पूत देवाचें प्रतिरूप देवाच्या मोगाचे भांडार देवाच्या काकुळतेच्या सगोराचो वांटो आमच्या मोदें तो आयलो मोग हाडून आयलो शांती हाडून आयलो समाधान हाडून आयलो देवाची काकुळत हाडून आयलो आनी आमच्या मदें जियेलो पण ह्या सोम्याक वळखूंक कितले जण तयार आसा समी म्हणटा हांव कोण म्हण लोक म्हणटा तूं एक प्रवादी म्हणटात तुमी कितें म्हणटात हेतून जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें सत वळखूंक जाय आनी हें सत आमी जाणा जावंक जाय आनी सता खातीर आमचें जिवीत समर्पूंक जाय असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसेच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात कवळ करून घेवया नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया समी जेजू तुजें उतर आमकां तूं देवाचो पूत म्हणलें सतत उगडापें करता पण हें उतर आयकूंक तें उतर वाचूंक तें उतर आमी जिवंक सुकल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापन भोगसणे मगोन म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुझी काकुळत दाखय मोगळ सोम्या तूं देवा जिवा देवाचो पूत म्हळ्यार सत आमी जाणा सताव पूण थोडे पोटी आमी दुबावता आनी ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिता आमच्या उड्या पावता पासून आमी पश्चात पावता सोम्या भोगसण्या मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय
दया करते सर्वेश्वरा आमची तुझी काकुळता कर. मगळ सुम्या तुमची वेदाव सपूत म्हणले सत हेरांक उगडापे करूंक आमी सुकान पडल्या. आमी आळशी जाल्या, आमी दारूण जाल्या, आमी संवसाराचें जाल्या. आत्म्याच्या कुशा बदलाक रक्तमासाच्या वडण्या प्रमाणे जिवन तुजे तावन पयस गेल्या. हांव सुम्या मोक्षणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकुळत दाखय. दया करते सर्वेश्वरा आमची तुझी काकुळता कर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एगडी बरदोडे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर मागयांचे कोणा मागतान बसयला उगडास करया तांच्या पसत मागयांचे इरादे घेवन ये नवऱ्याची मी संबेटे येता ते इराद्या पसत आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे जुतात देवया तुझ्या दंडता वरवीं तुवें आमकां तुझ्या पुता जेजू वळखूंक फावो केले. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता वार्ता मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशें आख्या प्रितुमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. कोणाक जर सरोप जायतो तो पितूळचो सरपाचेर दीस लायत तर तो वाचतलो. गाणान पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरा तावणो भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणिकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. आरण्यान मोरोंक आंगाक कान ना, उदक ना. आमकां ददोशी करिनासलेल्या त्या कानाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सुरेशपरान लोकां मदें विकाळ सरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पयशे जायते मेले. तेन्ना लोक मोइजेसाशी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सुरेशपरा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले. ह्या सरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सुरेशपरा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागले आनी सुरेशपरान मोइजेक म्हळें एक पितूळचो सरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतेली. देखून मोइजेन एक पितूळचो सरोप केलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वदुकार. सर्वेश्वरा मोची मागणे आय आणि मोची बोग तुझे मुखार पावून दी. सर्वेश्वरा मोची मागणे आय आणि मोची बोग तुझे मुखार पावून दी. सर्वेश्वरा मोची मागणे आय आणि मोची बोग तुझे मुखार पावून दी. मोच्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखा मळतुली पयनाका. तुझे कान मोजेशी पडते. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. सर्वेश्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची बोग तुझे मुखार पावून दी.
मोची बोप तुझे मुखार पावली सर्वेश्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची बोप तुझे मुखार पावली देवाचे उतर ओंपितोसु क्रिस्त जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळता वंदन तुका सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या येसुविया बगे वजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू परत्यान सांगी लागलो हांव बायसन वेतां तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांत तुमी मरतेल्यात हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना हें आयकून सुदेव म्हणूंक लागले हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो तशें जाल्यार हो काही जीवघात करून काडून घेता काय जेजू जाप दिली तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गीचो तुमी ह्या लोकाचे हांव ह्या लोकाचो न्हय देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक हांव आसां तो हांवूच म्हण सतमदल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात ताणी ताका म्हणे तर तूं कोण तिजून जाप दिली तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक तुमचे विशांतूय हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचें तावन आयकलां तें संवसारा करीत करता तो आपल्या बापा विशीं उलयतलो म्हण तांकां समजलें ना देखून जेजून तांकां पत्त्यान सांगलें मनशा पुता तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें दिसता की हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगात आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना कित्याक ताका मानता तें हांव सदांच करता अशें तो उलयलो देखून सबार जाण ताका सतमानूंक लागले देवाचें उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो तशेंच भक्तिकानो हेची सुवात जेजूची ह्या उतरां सांजुवांच्या वंजेलांत आमी आयकता जेजू कोण खंय तावन आयला कित्याक आयला म्हणल्या विशीं जेजूस खुद्द शास्त्र्यांक फरिजेवांक जुदेव मतबारांक आनी थोड्या जुदेव मुखेल्यांक कळीत करता कित्याक कळीत करता जेजूच्या 3 वर्सांचे परगट जिवीत संपोवन येता तरी जेजू कोण म्हणलें सत जाणा जावंक हे सकनांत देखून जेजू ताची बेजाराय उसारता कित्याक हे सत जाणा जावंक ते सकनांत कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गीचो हे शास्त्री हे फरिजेव हे जुदेव संवसाराचे मनीस संवसारा खातीर जियेताले नियमा खातीर जियेताले आनी प्रत्येक तांच्याच फायद्या खातीर जियेताले
ते पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर जावं, पेल्याच्या उदरगते खातीर जावं, संवसाराच्या समाधानाचे खातीर जावन ते जियेनातले. म्हण जेजू म्हणटा हांव आयलां सर्गींत हांव देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें उगडायनाय, म्हाका सगळ्यांक ही सासणी जिवीत मेळत जय ही म्हज्या बापाची खुशी ती जारी करूंक आयलां. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जय. हांव रावन आसा सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो जिवो उंडो, म्हाका खातात तो सासणाक जियेतलो. आनी असले उतरांनी जेजू म्हणटा हांव सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो आनी सर्गी पाटी वेसो. आनी जेजू म्हणटा ह्या शास्त्र्यांक मदबारांक फरिजेवांक म्हणटा तुमी ह्या लोकाचे पण हांव ह्या लोकाचो न्ही. कित्याक जेजून तें उतर म्हळें तुमी ह्या लोकाचे, कित्याक म्हळ्यार तुमी लोकांक बडबडयतात, भडकयतात लोकांक, लोकांच्या मतीन वीख घालतात आनी लोक तुमचें उतर आयकता. पण हांव ह्या लोकाचो न्ही. कित्याक म्हळ्यार पिलातान थंयसर बाराबासाक दवरलो, थंयसर म्हाका दवरलो. आनी तुमी कोणा विसलो? तुमी बाराबासा विसलो आनी म्हाका सांडलो आनी म्हळें कुर्साय ताका कुर्साय ताका. कित्याक तुमी लोकांचे, हांव लोकांचो न्ही. लोकांन म्हजो मोग करूंक ना. तांची काळजां दाड्डी जाल्लीं, दारूण जाल्लीं तांची काळजां. पळया देखूनच तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. तुमच्या पातकांत कित्याक नेणारपणान कळीत आसून कळीत नासतना तुमी केलां तें पातक, त्या पातकांत तुमी जियेतात, त्याच पातकांत मरतात. कित्याक म्हळ्यार त्या पातकांतले भायर काडच्याक हांव आयिल्लो. हांव आयिल्लो सोदून गेल्लें, सडून गेल्लें सोदूंक आयिल्लो. हांव आयिल्लो पातक्यांक, पूण तुमी पातक्यान म्हजी उतरां आयकूंक नात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कसलो तिरस्कार लाभलो पळया. देवाचो पूत जाल्यार ताका सतमानलो ना तांणी. आपल्या मायगांवा गेल्ल्या वेळारी तांणी ताका सतमानलो ना. ताच्या कुटुंबादारांनी तो त्या सुतारी जुजेचो पूत न्ही, तो त्या नजरेताच्या मरियेचो पूत न्ही. कालें बरेंपण येत नातानायलान म्हळें नजरेता तो कितें बरेंपण येत. पळया अंडर एस्टिमेट केल्लें जेजूक तांणी. कितें म्हळ्यार जुजेन केल्ली केदलां स्टुलां बांक हें पुरा तो व्हरून घरा व्हरून विकतालो. दुबळ्या कुटुंबान तो आशिल्लो. कितें बरेंपण येत ह्या नजरेताच्या त्या कुटुंबात, जुजेच्या कुटुंबांत तावन. कसली सोडवण लाभत. तो हेरोदीच्या कुटुंबांत जल्मलो जाल्यार तो जेरुजलेमाच्या त्या देवळांत म्हणजे त्या रावळेरांत हेरोदेच्या रावळेरांत जल्मलो जाल्यार, ह्या पिलाताच्या रावळेरांत जल्मलो जाल्यार खंय तरी बरेंपण येतें. सुताराच्या कोडक्यान जल्मोन काळें बरेंपण येत. इस्रायलाक कशी सुटका मेळत, इस्रायलाक कशी बाचावी मेळत म्हणून ते चिंतून आसले. आनी जेजूक देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक उत्तना पूण जेजू देवाचो पूत म्हणून मानून घेवंक जायतीं गणितां आसात. देखून जेजू म्हणटा हांव करता त्यो करण्योपणी तुमी पळोवन सतमाना. हांव करता त्यो करण्यो कोणूच ऑर्डिनरी मनीस सादे मनीस करूं शकनात. खंयच्या प्रवाद्यांनी करूं ना. मेल्ल्या लाजराक जिवंत खंयच्या प्रवाद्यांनी केलें, जायराच्या दुयेक जिवंत खंयच्याय प्रवाद्यांनी केलें, खंयच्याय मनशान केलें. त्या विधवीच्या पुताक कोणेय जिवंत केलें नाय, दुसऱ्या कोणेय जिवंत केलां की जिवंत केलें जेजू. 5 मासल्यो 2 मुंडे 7,000 लोकांक 4,000 लोकांक कोणे म्हणी वाडिल्ले आसा. आरीगारांक गूण केल्ले आसा. बेसायच्या तळ्या लागीं आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक गूण केल्ले आसा.
ना पूण जेजून करून दाखयलां कोटकारांक नितळ केल्ले आसा थोड्याच्या कानान बोटां घालून केप्पे आशिल्ले कान आयक कशे केल्ले आसा ते सैमातान उलोवंक जायनासलेल्या त्या मोन्यांक उलयशे केल्ले आपणाची शिंपी तांच्या जिबेक लावून उलयशे केल्ले कोणी म्हणी आसा ते ना जेजून मात्र ती असर्या केली प्रतवारी स्त्रियेक आदल्या इतर आमी आयकलें कालच्या दिसा आदल्या इतरा प्रद्वाराची करणी आदारतना पत्रांव काडलेल्या त्या स्त्रियेक तितल्या धैर्यान बक्षितलो कोणी म्हणी आसलो कोणी सुना जेजू कितें म्हणटा तुमच्या मोदें पातक नातुलो आसा जाल्यार पत्रांव दी जेजू मात्र एक पातक नातुलो आसलो थंयसर पूण तो पत्रायना तसले धैर्य कोणाक आसा कोणाक आसा शस्त्रांचे फरिदेवाचे कपटपण खंडन केल्लो हत्त तुमी आज्ञेच्या पिलानो म्हणलो हाय तुमकां धिक्कार म्हणलो तितलो धैर्यादीक मनीस जुदेवांत कोण आसा जेजू मात्र पळया जेजूचो जल्म पळया खंयच्याच दादल्याचो संबंध नासतना संपर्क नासतना एक आवकारीक पूत जल्मोवचें म्हळ्यार तें जेजूक मात्र जल्मच एक अजाप देवाचो शब्द तो मनीस जालो हे सत वळखूंक सलवले ते स्नानीक जो लागचे स्नान घेता आसतना पवित्रत्मा पारव्या रुपी देवलो हे पळयल्ले 12 जाण आशिल्ले पूण जाल्यार ते पारखूंक शकले नात ताबर पर्वता रुपांतर जालो ताबर पर्वता रुपांतर जालो आनी रुपांतराचे दृश्य पळयल्ले शिस्समेत जेजू कोण म्हणून वळखूंक शकले नात गलिलेच्या सरोवरांत उदका वयल्यान सोलोन आयलो सोलोन पळयले 12 जाण शिशी जेजू कोण म्हणून पारखूंक शकले नात वाऱ्या वादळ भिरांकून येतीन आयलेल्या वेळार दोनी न्हिदून आसलो जेजू वाऱ्याक म्हणटा थंड जा दर्याक म्हणटा शांत जा आनी दर्यो ताचें उतर आयकता पूण हे आयकून हे पळयल्ले शिस जेजू कोण म्हणून समजनात हे संदर्भात जेजू तांचे लागीं एक सवाल विचारता आपणाक लोक कितें म्हूण म्हणटा लोक शास्त्री फरीजेव म्हणटात तुवें बेबदो खंय तुवें पिवडो खंय तुवें पोटारी खंय तुवें कावगो खंय तूं प्रद्वारीचो इश्ट खंय प्रद्वारी घरा पातक्यां घरा वेताय खंय खाताय खंय जेवताय खंय तांगेर रावताय खंय तूं अळशीक मनीस तूं गलीस मनीस लोक म्हणटा थोडो तूं एलिया म्हणटा तूं रेमेया म्हणटा आनी तूं प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात पूण जेजू म्हणटा तुमी 12 जाण म्हजे सांगात आसात न्ही म्हणजे जायती अजापां पळयल्यान तुमी कितें म्हणटात रुपांतराचे दृश्य अनुभव केल्लो पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसा जिवंत देवाचो पूत तूं क्रिस्त जिवंत देवाचो पूत पळया पेद्रू हांगासर वळखता कित्याक पेद्रून तें दृश्य पळयल्लें तूं जावन आसा क्रिस्त जिवंत देवाचो पूत आनी जेजू एंत क्लेम करता हांव जिवंत देवाचो पूत हांवें बापाक पळयला आनी बापान म्हाका पळयला आनी हांव करता कितें तें सगळें बापान म्हाका फरमायलां तेंत हांव करता म्हजेच थकी हांव कांयच करिना जें कितें बापान म्हाका करूंक सांगलां तें मात्र हांवें करचें हांव आनी बाप एक आनी हे उलयतना हे शास्त्री फरीजेव तिंतात जेजूची तकली फिरवल्या तो पिसो जाला कितें उलयता म्हूण गोत्तू ना वायन बरो नायला जायचे काल उलयता म्हूण गोत्तू ना देवाची निंदा करता म्हणटात ते कित्याक तो आपणाकच देव म्हूण क्लेम करता आतां हांवें जशें उलयलें जाल्यार हांव आनी बाप एकलोच हांवें बापा पळयला आनी हांव कितें करता बापान म्हाका सांगलां कळ्ळें गी हांव तशेंच उलयना जाल्यार थोडी मनशां पाद्रा पोर सांबाळलो आतां नायट विजील जाल्यार आपणान इल्लो पिरकी जाला न्ही न्ही गी मनशां
हांव क्रिस्त म्हणून सांगीन जाल्यार काही थोडे पुरवां येताना व्हडले व्हडले फातोरांनी तीत आखे मारया मांड्याक म्हणून नातल्यार काही म्हणी कांगनाडी आस्पत्रेंत थिंगसर आसा बळे वेलंकानी वाट की न्ही केले वेलंकानी वाट केले म्हणटा ताका 70 पिशांची एक वार्ड आसा थंयसर म्हाका एडमीट कर ना म्हजे हात पाय बेड्डा बांदून घालतीत काही थोडे मुखेली म्हाका पवित्र भितर भायर घालतीत तुवें प्रीच करून वचो म्हणटीत पळया अजूनही बरेपण ओळखून घेवंक लोक तयार ना आणि अशें सजेज उलयतना जायत्या जाणांचे विरोध पण ताका फावो जाले नॅचरल कित्याक म्हळ्यार तूं देवाचें चिंतप आसलें देव सत्यवंत देवाचें नांव पर्यंत काडूंक ना देखून उपादेसान आसा न्ही देवाचें नांव व्यर्थ काडूंक ना कित्याक म्हळ्यार देव ती एक सकत ती उंचल्या मट्टाची देवाक कोणेय कंपेर करूंक ना देवाचें नांव काडूंक ना देखून इस्रायल लोक देवाक देव म्हणा पळय नासलो यावे म्हणटालो यावे वा बापा म्हणटालो फादर आब्बा बापा फादर म्हणटालो बापय म्हणटालो देवाचें नांव काडनातले ते मैजीन विचारलें तूं कोण मैजीन जळत्या बोला लागीं विचारलें मैजे भितर सरनाका तूं रावलाय ती सुवात पवित्र तुज्या पांयाचें वणो काड म्हणटा आसतना तूं कोण हांव तो देव अब्राम आसो हांव तो देव इजाक आसो हांव तो देव जाकोब आसो पळया आनी लोकांचे चिंतप आसले पोरण्या सोल्ल्याच्या जुदेवांचे चिंतपक कित्याक म्हळ्यार देव एक विशिश्ट सकत तो वयर मात रावता सकयल येना तो कळ्ळें की तो आमचे बरी मनीस साथ दिना उत्पत्ती पुस्तकान पळयता आमी देवान मनशाक कशें रचले आपणाच्यात सारके असो आनी स्वरुपाय जावन रचले हें आमी बरें वाचता पूण जाल्यार आमी चिंता देव मनशा बरी जावंक साथ दिना देव व्हडलो बलिश्ट तळटो जायचे तळट्या माडा बरी काही दुसरी सकत जायचे म्हण चिंतचे लोकांनी तशें न्ही आनी लोक डायरेक्ट मनशा लागीं उलयना खंय सरिना पवित्र पुस्तकान आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत देव आब्रामा लागीं उलयलो न्ही देव आदामा लागीं उलयलो येवे लागीं उलयलो देव आब्रामा लागीं उलयलो देव इजाका लागीं उलयलो देव नोया लागीं उलयलो देव मैजा लागीं उलयलो देव प्रवाद्या लागीं उलयलो देव थोड्या नितीकर्ता लागीं उलयलो पूण कशें उलयलो खुद्द मेळ्ळो गी देव बसलो गी कदेल काडूंक येवन ना देव गडगड्या रुपी उलयलो वाऱ्या रुपी उलयलो वादळा रुपी उलयलो मोडा रुपी उलयलो देव विविध एका आवाजा मुखांतर उलयलो देव खंयचेच मनशा रूप घेवंक येवन उलोवंक ना पळया आनी हे चिंता देवांचे मतीन आसले देव एक सकत मात्र तो रूप न्ही एक सकत मात्र तो रूप न्ही देखून तो आवाज करून मात्र उलयता एणे तेणे दिश्टी पडटा आनी तो देव बिलकुल मनीसांक साथ दिना म्हणलें चिंताप देवांचे आनी चिंताप दवरून जियेल्ले शास्त्री आनी फरिजेव जेजू म्हणटा हांव देवान आयला हांव आनी बाप एकच हांव देवान आयला सर्गीन तावन म्हणून सांगल्यार ते ओप्पनांत कित्याक म्हळ्यार तांचे आनी एक मती चिंतप आसले देव रागिश्ट देव शिक्षा लायतलो देव अशें जेजू बरी हेरांची दुकां पुसतलो हेरांची गायी पुसतलो हेरांक दिश्ट दितलो हेरांक पातक्यां बक्षितलो पातक्यार सोमोग करतलो पातक्या सांगाता जेवतलो पातक्या सांगाता खातलो पातक्या सांगा भोंवतलो तसलो देव न्ही म्हणलें चिंताप ह्या शास्त्राचे फरिजेवांचे आसले देव मुखेल्यांचे देव कितें करतलो पातक्यांक शिक्षा लायतलो भगवंतांक उस उबारतलो पातक्याचे नाश करतलो संवार करतलो पातक्यांक द्वेषितलो पातक्यांक कांटाळटलो असले चिंताप देवा विशांती ह्या लोकांक आसले
पूण हो जेजू कितें करता पातक्यां पुटलून धरता ताचो मोग करता पिडेस्तां गूण करता बुक्षिता रडतल्यांक बुजयता कश्ट येतल्यांची दूख आयकता हे सगळें करता हे देव करूंक साथ दिना देवान करूंक साथ दिना देव रफ अँड टफ म्हणलें चिंताप म्हणलें चिंताप मी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें चिंताप सारकें न्ही देव दयाळ देव काकुळदार देव रागार जावं सवकास देव कितेंकच रागार सायना देव फारीकपण घेना देव आपणे रचलेल्या परजेचो नाश आशेना देव कितेंकच आमकां वायट करिना म्हणलें सत जेजू ताच्या जिवितांत आपणाच्या त्या परगट मिसावांत उगडापें करता आनी म्हणटा हांव आनी बाप एकच हांव सर्गींत हांव देवोन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका सतमानता तो बापाक सतमानतलो आनी म्हाका तिरस्कार करता तो बापाक तिरस्कार करतलो पळय अशें जालें उतरांनी तो लोकांक समजयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी समजूंक जाय हें सत आनी आमी समजता कित्याक देवाचें उतर आमकां दिता आनी आमी बरें समजता पूण थोडे फावटी ह्या जेजूचेर आमकां दुबाव येता जेजूचेर आमकां दुबाव येता देखून आमी थंय धांवता हांगा धांवता कांय इल्ले कस्तांवर आयिल्ल्या वेळार कोणी कांय म्हळें तुका वखद घालां जायचे तुज्या पोटान वखद घालां जायचे तुज्या घरांत तगड पूण दवरलां जायचे तुज्या घरांत आनी काले आण दवरलां जायचे म्हणटना आमी दुबावता आनी ह्या देवा सांडटा आनी बालदेवाक आराधन करूं धांवता आनी तवळ सोम्याक जावचें दूख इतलें आनी तितलें न्ही कशें ताका कुर्साय म्हणून अकमान केल्ले बरी आमी करतले हांव म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशें करूंक नजो देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता गणन पुस्तकाच्या वाचपांत गणन पुस्तकाच्या ग्रंथांतल्या त्या वाचपांत पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इस्रायल परजा होर दोंगरांत तावन भायर सरना यदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली आनी वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली कित्याक सुकली त्या वताच्या कर्कटान आतां ह्या दिसांनी मस्त धग आसा न्ही बिलकुल धग रावंक जायना खंड पडे आनी वताक तुमी बिलकुल थंयसर 5 मिनट रावंक जायना तसलें वत आनी मरुभुमी चिंता रेवेंत ह्या नमुन्याचें वत आसा आनी वो लोक बवडो घालता सारकी वाट खंयची ना आतां जे बरी डांबार नात ताचे बरी बरे कडेन तल्लो गेल्ली वाट ना त्या फातराच्या कोच्याक रेबेंत कांट्या कुटा मदें तूं येदे व्हडले बायल भुरग्यां आनी सगळे गंटू मुट्टे काडून तूं वेताय लोकांची सोंसणीकाय सुकली कितलीं वर्सां 1-2 वर्सांनी 40 वर्सां अरण्यात तांणी पैन केलें 40 वर्सां चिंता आनी लोक उदेदच परसावन गेलो खावंक ना जेवंक ना न्हिदोंक ना रावंक ना देखून मोईजानी देवा विरोध तो लोक उठलो मोईजानी देवा विरोध ती उलोवंक लागली आनी ती म्हणाली मोईजे लागीं आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली तुवें अरण्यांत ह्या मरुभुमीन मरोंक आमकां तुवें हाडलें की हांगा खाणना खावंक खाणना हांगा उदक ना पियोंक आमकां दादोशी करिनासलेल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटोळो येयला मान्ना खाण दिला मान्ना ताका रूच येना मात्ती ना तें खावन आमी गांठ कांटोळून गेल्या परतून तें मान्ना तेन्ना सज्जिगे व्हडल्यार घालें जायत एक बी सज्जिगे खावन सज्जिगे पळयतना ओंकार येतात म्हणटा आमी लोक म्हणटा आनी अशें तांकां राग आयलो मोईजेचेर तांणी फातर काण गेले मोईजेक मारूंक मोईजे देवा लागीं म्हणालो देवा म्हाका बचाव कर हो लोक म्हाका आतां जिवेशी मारता हो लोक म्हाका खावंक भायर सरला हांव कितें करूं मांट्यांतल्यान भायर सरले विकाळ सोरोप आयले व्हडले सोरोप आयले आनी कोण पळय मोईजे विरोध देवा विरोध उलयल्यात पळय तांकां सगळ्यांक साबले आनी सगळे पडले आनी पेंडवंक लागले उलयलेले पुरा देवा विरोध उलयलेले
मोईचे विरोध उलयलेले सगळे पेंडूंक लागले विकाळ स्वरूप साबोन आणि या संदर्भात तांणी वळवळचे तांणी मरचे म्हणून लोक भियेलो आणि मोईजे सरसी आयले वेचीक पुता बरी धांवन आयले मोईजे सरसी आणि कितें म्हळें आमी सर्वेस्परांनी तुजे विरोध पातक केले वेचीक पूत म्हणालो बापाय लागीं वचून बाबा हांवें तुजे विरोध आनी देवा विरोध पातारले आणि हो लोक म्हणटा आमी तुजे विरोध आणि देवा विरोध पातक केले या सरपांक आमचे मदले काण वरचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर पळया तांकां खस येताना राखूंक मोईचे जायचे तांच्या फायद्याक मोईचे जायचे देव जायचे तांच्या गंमतपणाक ते दाळ मोईचे नाका मोईचे मागणे करूंक गेलो दोंगरार 40 दीस ताणें मागणे केले 40 दीस राती मागणे केले 2 पळयार देवान उपादेश बरोवन दिले आनी 40 दीस गेल्लो मनीस सकयल देवान येनातलो पळोवन आनी चिंतले हो गेल्लो मनीस तेंचे मेला जायचे देखून हो देवी ना मोईजे येना इस्रायल असो देवी ना म्हणून आरोनाक तांणी बेश्टायले आपणाच्या आंगा गांदा वयले पुरो भांगार दिले आनी बरें वासरू करून दी आमी ताका पुजा करता ताका आराधन करता म्हणाले पळय मतलबी आता म्हणटात आमकां बाचाव कर आणि परत धांवलो मोईजे पाप देवा लागीं आनी म्हणालो देवा लागीं मागणे केले सर आनी सुरेस्परान मोईजेक म्हणे पितुळीचो सोरोप उबार पितुळीचो सोरोप उबार सरपाक सरपानच मारी जाय सोरोप उबार आनी कोण पळय सोरोप सापल्यात ते सगळे त्या सरपाचेर दिश्ट घालो आनी एका कांब्याक मोईजेन पितुळीचो सोरोप उबारलो आणि कोण पळय सोरोप साबले तक्षणात तांणी सरपा पडयले म्हणटाना तांचे वीक देंवताले आनी ते बरे जाताले कित्याक सरपाक उबार म्हळें देवान वीक ओगोन वीक आसोन साबोन जिवीशी मारतल्या त्या सरपाक आनी पितुळीचो सोरोप समाजेंत सरपा बरी विकाळ संगती भितर दवर नासलेले मनीस आसात कळ्ळें शास्त्री फारीजे वत आसले खोटे मनीस संवसारांत आसात विकाळ संगती भितर दवरना भायर गोरवांचे रूप दाखयतले मनीस आसात संवसारांत तशें जाल्यार मनशांक बाचावी दिवच्या खातीर सुटका दिवच्या खातीर देवान आनी एका मनशाक उबारलो खुर्सार सरपाक सरप उबारलो मनशाक मनीस उबारलो हांगासर आनी जो कोण पळय तसलो एक नासाच्या वाटेक वेतलो मनीस आसा आनी तो आपले पातक वळखून त्या मनशाचेर दिश्ट घालता तो बाचाव जातलो पळय बाचाव जातलो बाचावी सगळ्यांक आसा खोट्या मनशांक बाचावी आसा पूण तुजे पातक वळखून तुजे उणेपण वळखून तुवें ताचे दिश्ट मारूंक जाय व्हड बाचावी मेळटा म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यो करिज्माच्या काळार आमी आसा बाचावी आमी सोडूंक जाय आमी त्याच पातकांत जियोवचे त्याच पातकांत मरचे न्ही तूं मरतना भगवंतपणी तुवें मरोंक जाय जल्मताना कशें जल्मलाय तूं जल्मताना तूं पातकान जल्मलाय उडास दवरा हर एक मनीस पातकान जल्मता आनी मरतना कशें मरोंक जाय आ भाग्यवंतपणी मरोंक जाय पातकांत मरोंक जायना जर तर पातकान जल्मोन पातकांत मरशी जाल्यार तूं निर्भागी पातकान जल्मोन तूं भाग्यवंतपणान मरशी जाल्यार तुनी सायकी भाग्यवंत तुका निमतीन दवरूंक जाय आमी मेल्या उपरांत आमी कितें व्हरता जल्मताना कितें हाडटा आमी आ कांय हाडिना मेल्या उपरांत कालें व्हरता आमी काय व्हरता गी खंडीत व्हरता येताना आमी कांय हाडिना उडास दवरीचे पाटी वेताना आमी व्हरता सुटकेस व्हरना भांगर व्हरना दिरवे व्हरना पूण खंडीत व्हरता आमचें बरें आनी वायट बरें केल्यार व्हरता आमी वायट केल्यार व्हरता जर ते उबे रावता जर तर बरें केलें जाल्यार आमी देवाच्या उजव्या बसतल्या ना जाल्यार यमकोंडाच्या उज्यांत आमी लासतल्या देखून बाचावी आमकां जाय
देखून देवाचे उतर म्हणटा तुझे मुखार आजू शिराप आणि आशीर्वाद आसा, तुझे मुखार आज मरण आणि जिवीत आसा, तुम्हीच तुका जाय जाल्ले. शास्त्रांनी फरिजेवांनी तांणी आशीर्वाद विसरूंक ना, शिराप विसलो, तांणी जिवीत विसरूंक ना, मरण विसलें. आमी तशें करचें नाका. आमी आशीर्वाद विशया, जिवीत विशया आनी ते सुमी दिता आनी असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. म्हज्या तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सरपदवेता देवप्पा मानतात असले जावं म्हण मागाती. सर्वेस्परा आमच्या भूमोगाळ देवा, भगवंत धर्म जुतात देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या इगडाच्या मनशां गळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां वरबानी बळ दी, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवानी आमच्या फायद्याचो. तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शेकोण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गच बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता.
तुका जय 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 उचगे तुका सगळे मिदी मिगाली आंबो पवित्र गडी आम्ही संभ्रमता भावानं बहिणीनं भुरग्यानो भक्तिकानो ही हृदय घेऊन तुम्ही हांगासर आयल्या ती तुझ्या कुडी रक्ता समर्पण दिया हे पवित्र घडये कितें आमी मागता खंडीत आमकां फोव जाता जाल्यार बरोबर आनी पवित्र रितीन वांटली जावया बाबा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी जगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांख दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांख दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बवडता सो गुट परगटुया सुनी जेजू मेलो सुनी जेजू मेलो सुनी जेजू जीवन जा बवडता सो आमी परगटानी जेजू बाबा जेजूच्या मरणासून पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखार मळपळोवंक फावो करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भगेवो झुजे भगेवो धर्म दोता भगेवो जुतात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडोंदराची आजना मोतीन धरण जेजू देवास्तावन देवन आयलोलो देवाचो सेवक देवाचो मोग देवाची दया देवाची काकुळट देवाचे बोगसाणे म्हणले समजून घेवन आमी ह्या सुमयाक सांगात दिवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून ताणें शिकयलेले मागणे सांगात मागे आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अरवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर सानत रखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने
सर्व पातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार जोरती पुदवनी महिमा तुझी सस्नच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोवे आस माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सागर संसारात विदिले तुझ्या पोपी तुडे सर्व सर्व उठांत मग आणि आम्ही देवी गलिया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली देवा तावन आयलेली देवा थंय वयची ती आमकांय देवा थंय फाटी आपूण व्हरूंक आशेतात ती शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबरना पूण तुजे कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका जसनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. प्रार्थुया. भूमुगाळ बापा आमच्या देवा बघेव जुता देवाच्या जैतेवर मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशेन मारा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. मोगल भावनो भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसूर स्वागत मागता. तुमची हृदय घेवन तुमची तेसांव घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात. हो अपुर्बायन मिसाचें बलिदान तुमी भेटयलां तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्ती भक्तिकांक तुमकां अभिनंदन पडयता देव बरें करून मागता. हर एक मंगळार 8 वरार 20 तशेंच 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुंभसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरार मिसाचें बलिदान 9 तेजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. हे मंगळाराच्या भक्ती कार्यान तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. व्हडा संख्यान ह्या जिविताच्या जरी सरशेया जरींतलें पियेया जदोशी जया आत्मीक बेसांव जोडून घेया.
आमच्या लागीं स्टॉल आसा, स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्लें उदक, बेंजार केल्ले रेलिको, भक्ती कोंतां बिंतीनी इत्यादी थंयसर आसात. संतांची इमाजी आसात, बायबल डायरी आसा, गरजे पडचे इतर वस्तू आसात त्यो तुमी घेवना. ताजो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. हे सर्व भक्तीक वस्तू तुमच्या आत्मी झुजा विरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवीक वखदां आसात, आयुर्वेदीक, भुरग्या पिडेक, गॅस्ट्रीक पिडेक, तशेंच गांठी दुखी इत्यादी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटा. ते तुमी घेयात, तसो फायदो जोडा आनी खंडीत ती तुमकां उपकारतात. तुमची मिसां आनी तेसां दिवंक आसात तर ऑफिसान दियेत. तेसां थंयसर तुमी घालयेत. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी तुमचे खातीर विशेष मागणी करता. हप्त्या मदें तुमी येत आसतना तुमी फोन करून आयल्यार बरें, तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा, ते तुमी स्विकार करचें. म्हाका हांगासर मेळोवंक येताना आज तुमी जेवण जावन थंयसर मेळोवंक आयल्यार बरें. मिसरले कुडले मेळोवंक येनाकात. जेवण जाल्या उपरांत म्हाका तुमी मेळयेत, ते मतीन दवरचें. मनशाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. आमकां ऑफिसान मेळोवन ते तुमी येत, ऑफिसान ते तुमी दिवेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशे प्रमाणे तुमच्या कुशीचें दान तुमी दिवेत. संतोशान ते आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबल्यो, कुमगात असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा. आमी ईश्वर भक्तिकां तुमचे खातीर सदांच मागता. मुखेच्या भावानो भयणीनो, परच्या शनिवारा सांजे 7 आयतारा सकाळी 6:30 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा केल्ली. आनी ह्या जागरणाच्या राती व्हड संख्यान लोक, आमी चिंतनांतलो लोक हांगासर आयिल्लो. इगर्ज भरलो, हॉल भरलो, वयर बाल्कनी, मुखार सगळें मैदान बंद जाल्लो. संदर्भात व्हड संख्यान तुमी आयल्यात. सुरूतावन अखेर पर्यंत पूण वचनासतना सगळीं तुमी रावल्यात. भुरगीं समेत सगळीं रात जागी आसली. 5 वर्सांची, 7 वर्सांची, 8 वर्सांची भुरगीं सगळीं. हांव शिरमाव दितना 2 वरार भुरगीं जाप दिवन आसली. भुरगीं कर दुसऱ्या दिसा एका भुरग्याक विचारलें हांवें, एकटो भुरगो हांगा बशिल्लो मुखार, तुका न्हीद येवना पुता? बिलकुल न्हीद येवना. 1 मिनट म्हाका न्हीद येवना म्हणलो. ल्हानसो 1ನೇ क्लासीक, 1st स्टँडर्ड. आनी तो म्हणटा, म्हाका तुमच्या शर्मा वेळार न्हिदचे म्हूण चिंतलें हांवें, पूण तुमचो सुपर जालो, न्हिदोंकूच जावना म्हणलो. हे तसो पळय, भुरगीं गिन्नीची. पूण भुरगीं आतां मोबायल आसले जाणात, देवाचें उतर आसल्यार न्हिदतात. पूण त्या राती सगळीं भुरगीं जागी आसले. एक अजाप. देखून सुमार 60,000 लोकांनी ऑनलायनीर पळयलां. 60,000 लोकांनी ऑनलायनीर पळयलां. आनी लगभग सुमार 1,500 लोक हांगासर आशिल्लो. अशें जायत्या लोकांनी ह्या रातीचो फायदो जोडला. त्या पासून तुमकां आमी बसके पाठयता. काल किन्नेवडी पेंटें गेल्ल्या वेळार थंयसर थोडे जाण मेळ्ळे. फादर नायट विजील बारी बरी आसली. थोडे दादले मनीस म्हणाले, फादर आमकां 2 घंटे पिक्चर पळोवंक जायना फादर, आमकां पुरासन जाता, बोर जाता. 3 घंट्याचो नाटक पळोवंक आमकां मन ना, आमकां जायना, बोर जाता, बसूंक जायना. पूण आमी लगभग 12 घंटे बसले फादर. 12 घंटे त्या इगर्जेंत बसूंकय जागो नासलो समाघाट. पूण इरडसोन बसल्या. पूण आमकां बोर जावना, पुरासन जावना, न्हीद येवंक ना. या म्हूण बगूंकूच ना. आमी 2 घंट्या म्हूण आयल्या, सकाळीं मसर बसल्या फादर, सकाळीं मसर बसल्या. आनी इकली म्हणाली, फादर आमकां कुडीचे कर्ज वचोंक आशिल्लें, पूण फुल्ल ब्लॉक जाल्लें, मदें समेत बशिल्लें, वचोंक जावना. जाल्यार हें बसल्या फादर, आमकां कांयच बगूंक ना म्हणाली. पळय, तसलो अनुभव ह्या जागरणाच्या राती मुखार जाला. आणखी जावं दी म्हूण मागता. देखून तुमकां समजता सभासके पटयता, ते बरी करून म्हूण मागता. येवच्या शुक्रारा सांजे 3 वरां हांगासर सक्रामेंताचें आराधन आसा. आनी कुमसाराक तयाराय आसा. पत्क्याच्या बक्षाण्या खातीर तुमकां तयाराय आसा. उपरांत 4 ते 5 वरां मसोर हांगासर कुमसारां आसात. मागीर त्या तयाराय आसा. तुमकां स्वागत मागता. येवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार
थाळी पिंजारा सात मुकल्या हॉलाच्या सकयल्या मैदानार उपरांत थाळयांचो पुरसां उपरांतचे मिसाचें बलिदान आसा. ह्या भक्ती कार्यात तुमकां मोग असो स्वागत मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करून म्हणटा. आयचें जेवण तयार केलां नित्या दरवाड्या घरांनी. ह्या नित्या दरवाड्या घरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकारन प्रतिनिधींनी स वाड्याघरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. जायतीं जाणां तांणी येवन हो जेवण तयार केलां. तुमी दादोशी जेवी जाय म्हण देखून कोणेंच जेवी नासतना वेचेनी हर एकल्यान जेवन वच जाय म्हण आमची विनंती तुमचे खातीर. देखून सर वाड्याघरांचो गुरकार नाळे हांगा आसा ती हांगा धांवता रांदता बरें करता. देव बरें करूं तुमकां समेस्ता. आयच्या जेवणाक कुमक केल्या आयवन आनी आयरीन मेंडोन्स मुंबय, लिना डिसोजा किन्नीगोडी. तशेंच आयच्या दिसा जल्माचो दिसाचरण करता रिशल मेंडोन्स मदर तेरेसा वाडो. ताणें आमकां वॉर्न स्पॉन्सर जालां वॉर्न आसा आज. देखून ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. कोणी आसा जाल्यार मुखार येया. एक मनाची वात तुमी स्विकार करची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबणीनो सर्गी समसमोकाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बाकी मुजुता देव सरकारा सांजेच्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजुजात देव हेर सांतभक्त प्रत्येक जन्मरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्ये असता मारी फात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्यास वड भाव तुका आमचे मागणे बेडयता. तुका निधन रुजुता देवाक असलेल्या प्रत्येक दिसा आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जी जो मनशाच्या कडून पळय तुवें दाखोवच्या परिम मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षान मेळयता. त्या बलिदानावरून देवा बापा निरंतर ओगलाव लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भगवत उपदेशी तो आतां खरोच आमच्या मध्ये आसाय म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलो म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातीने आमी तुजे देन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो खैरो आनी धर्मदो जावं असलेल्या बागे उजवता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरो तुवें रक्त साक्षाच्या मरणांत ही सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्तगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कट अडचणी निसांपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरीत शिरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून म्हजी घर जावन तुज्या पंशता पतीने नायला. हे गरी बरपोशया म्हज्या भावानो भयणीनो जायते बरेपण जायत्यांक भाऊ जाला. देखून जायतीं जाणां तुमी मागणी विचारतात मागणी घालतात. मेला मुखांतर पोस्ता मुखांतर तशेंच वॉट्सॅपांत तशेंच हांगासर बरोवन घालून जायतीं ते सावन तुमी घालना आसात. आमी तुमच्या खातीर निरंतर मागता. 6 जाणां कॅन्सर पिडा गुण जावंक 27 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याक फ्रॅक्चर जाल्लो हात वेगळीच गुण जावंक
तेका जाणा पाटीची आनी पेंगटाची दुखून सांवक एकल्याची गुमटीची सिरीची दुखल्याची दूख कमतोंडीची गुण सांवक एकल्याच्या पाटीच्या गणाची दुखून सांवक बरयेची दुखून सांवक उजव्या कुशी सायडीची उजव्या कुशीची सगळी दुखून सांवक तेका जाणाची तकली पडापड मायग्रेन सगळी गुण सांवक तेका जाणाच्या हात्या पायाची गांठीची दुखी पायाची तळवेची दूख सगळी गुण सांवक तेका जाणाची शेड आनी कोंकली गुण सांवक एकल्या उतर प्रायाच्या आवयक भूक लागोंक पोटा जिरवण लागोंक कुडीक सकत मेळोंक आनी बऱ्या भलायकी भोव सांवक ताका जाल्यार बाबा आनी माय मोगान कुटुंबां शांती समाधानान जिवंक आम्हाला फुडें पयस कर कुटुंबां शांती समाधानान जिवंक दोगा जाणां मतीचें समाधान भोव सांवक सगळ्या जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोंक एकल्यान धरलेलें सगळ्याचें काम संपूर्ण रितीन पता पावोंक एकल्याच्या जगाचे रेकॉर्डाचे समस्या सगळे इत्यार्थ सांवक आनी ते नवार सांवक दोगा जाणां कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ सांवक दोगा जाणां IELTS एग्जामान पास सांवक सगळ्या जाणां आमाल पिणेतान सुटका मेळोंक 7 जाणांक BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल सांवक 9 जाणां परगांवान बरें काम होवो सांवक एकल्यान दिता म्हणून बसलेले पयशे ते वेळार दिवंक 5 जाणां कुटुंबां शांती समाधान आस करूंक दोगा जाणांचे पांय दुखून सांवक सगळ्या जाणां हाता पांयाची गांठीची दुखून सांवक दोगा जाणां मायग्रेन तकली पडापड गूण सांवक 18 जाणां बऱ्या सांबाळ्याचें काम मेळोंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची फेरी फोव सांवक दोगा जाणां मानसीक पिडा गूण सांवक एकल्या कामान बदलती मेळोंक एकल्या राग सोडून करपा मेळोंक एकल्याच्या पांयाचे खेळो गूण सांवक दोगा जाणां वर्टिकोस वेन पिडा गूण सांवक एकल्या वायट सवयांतावन सुटका मेळोंक एकल्या जाग्याची सर्वे कसलेच अडकळ नासतना सांवक एकल्या ब्रेन ट्युमर गूण सांवक एकल्या आवय बापायक काल जावन सुलोंक एकल्याक भुरग्याचे देणे भाव सांव तशेंच साडी 6 जाणां प्रत्येक तेसावा पासून म्हाका विनंती केल्या ताचे संगत आमची तेसांव आसात आमची आशा आसा आमची गरजो आसात सगळ्यो सर्गीच्या बापाक भेटून दिवया आमचे हात उबारया सर्गीच्या बापाक उलो मारया दिमी घालया निरंतर देवाची स्तुती करया आमी अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 नव्याच्या मागणे मंदारश्याम म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बोवार्थ देडो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय हे वर्ता संता म्हज्या काळजाचे गुणायत हांव तुका उलो मारता आशा सडलेल्या बरो सुदीचे करी तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कंटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल मायपासी नवा देखी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका आसोवन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वतं नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक प्रगटलेलें जावं आमेन मगे उजूतात देवा उले कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शिरोती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आम्हापासून जिसू लागीं विनंती कर आमच्या बाप सेवा बिस्प साहेबा हे फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हापासून जिसू लागीं विनंती संवसार सौज वाड जावन आसच्या जेजूची सुवाता सुमेज मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेज लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करप राज्य आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागीं विनंती बगेन कुटुंबान जिल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बेडारां करचे खातीर आम्हापासून जिसू लागीं विनंती कर सरिल्ल्या सुमेज बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून जिसू लागीं विनंती आमी समेस्त जेजूच्या बळा आदी कृपे बरी देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर कुडीच्या क्रबोडण्याचेर जैत वरच्या बसत आम्हापासून जिसू लागीं विनंती प्रार्थुया महिमे मत धर्मदूत आनी रक्त साक्षी बगे मुजुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या मांडलाय तसो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पातकाच्या निस्वार्थाच्या वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्ट अडकडी मध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवंक दी अशी अजिणयेच्या पैनान शबित्यान समकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पवशी करी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन गडीवर दोळे दांपया आमच्या हात आमच्या हृदयाचे दवरया सांजूत आमारी फळ लाभलेल्या सर बरेपणा सगळास काडया सगळींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया 8 जाणां परगांवान बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक चिरको भुरगो फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक JB सिंड्रोम 90% गुण जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो जाल्ल्या 100 जाणांक एकल्या बरी सेरी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कृपा आनी सगत त्राण मेळलेल्या खातीर
एकल्याच्या कुटुंबांसाठी समाधान फोव जाल्ल्या खातीर 17 जणांक मागलो उपकार फोव जाल्ल्या पासून दर्गां दितात. तांचे सांगात आमचे अर्गां कोणत्या सर्गीच्या बापाच्या आमकां बापाक त्रिएक देवाक निरंतर आमी होगळाप दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेसू, अर्गां तुका सुमिया जेसू, अर्गां तुका सुमिया जेसू, होगळाप तुका सुमिया जेसू, होगळाप तुका सुमिया जेसू, स्तुती तुका सुमिया जेसू, आराधना तुका सुमिया जेसू, वंदन तुका सुमिया जेसू, जय जय तुका सुमिया जेसू, प्रणिपात तुका सुमिया जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गीच्या बाबा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळेच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की बापा या नव्याच्या कुटुंबा भाग्यवंतात देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ले आनी मुखार करूंक उशवेल्ल्या उपकारां पासत बापा तुवें तुजे देपाती दिल्या सुखान आसतना कुमो केल्ल्या आनी कश्टांनी राशेन सांबाळून दवरलेल्या की बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुबळी मती उजवाड दिल्याक आनी गती दुखीनी आमकां बुजवाण दिल्या की बापा तुज्या एकल्याच पुजेनीत पुता जेजूचे नवी तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्याक आनी बिजूड काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठायन बरयल्या की ह्या पुणतळा सांजुदाच्या भक्तेकाची मागणी आयकून तांची कंद बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर हे बघेव जागा सांजुदा म्हाका आंतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर सांजुदाच्या मजतीने आपूण तळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात गीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी सर सांगाता मेळोवन सुमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसकुलेल्या आमशितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवणा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. सर्वेस्पर पिडेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस चालू करी. सर्वेस्पर पिडेस ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकटेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव. सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां ताळणे आनी पातकांतली निवार. सर्वेस्परा तुज्या मनेरे रावतावरच्या पिडेस्तां जिविताची वर्ती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर त्या समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष समाधान भोव करे. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्या त्या आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर त्या समाजारी कर म्हण आमी मागता. मगळ बापा गांवांत तशें बरें गांवां हो ते काम नासतना घुसतो ज्या सर्व तुज्या भरक्यांची एकाकोळट करे तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. देवळ्या बापा हो तिंची संगातीन वा संगाती मेळना आसतना कश्टो ज्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी देवाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळोवन बरें कुटुंबा जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्याची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता. मरी पिडेस ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमार आनी एका कुर्तीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोसा तुका आमी उलो मारता. आमी बदेश वेची बाळकां ह्या दोगाच्या गुणांत आसता. आज कारुस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तुमचे शके घेते तुजे एका कुर्ती आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशी सदैव पाव जेजूक आमकां दाखय. हे दे अडी मगडी दुलबी अहंकार मरये पिडेस तुमच्या भावना भयणी पासून विशेष करून मागया. त्रिनदीची मजत सांगाता मागोन म्हणया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लालमीक जालो आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कुशिविली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया. भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टो ज्या तुज्या साकरांनी साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रुजगल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पदकांनी तळ जावन पिडे शिडेंतले गूण जावन
बेगीच ताणी भलायकी जोडो फोबो करे क्रिस्ता आमच्या सुमयावर वी आमेन. सुमयेचे नावी आमचो आदार आणि रचना सुरगांनी संसार सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आस. प्रार्थुया भूदयाळ सुमया बाबा त्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत में नातलेली दयाळ आम्ही मागताव पिढीसुडीन कुस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मनावैत पयस करून एकामेका काळजात अनुभूक्षण जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपण बरी जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुझ्या पवित्र सभेस दान सुगार गांदिवून दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आस. सर्वेस पाव देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांकोवन तो तुमकां माई पासन आनी काकूळ दिन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन. देवाचो एकलोच पू जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार स्तरापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरो तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्मरडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडोपकार. थोडी मिनटां 10-20 मिनटां बरं सक्रामेंताची आराधना करुया देवाची कृपा शांती सकट आमी जोड घेवया भलायकेचो वेळ शांती समाधान आपणाचो वेळ सक्रामेंता सांगाता थोडी मिनटां करसून देवाची काकूळट आनी कृपा जोड घेवया आराधनाचें गीत ह्या वेळा आमी गावया.
तुका अर्सिता, तुका वर्णिता, तुझं मोग करता स्वामी आम्ही. हालेलुया. बरकान जेसू, भगलाप जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगर बाबडी रबडीनो देखून बसचे आम्ही आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. हे समयाची स्तुती करूंक जाय आमी. जसो मी देवा थंय आसलो, देवा थावन हांगासर आयला आनी आमी हर एकल्यांनी येशूची स्तुती करूंक जाय म्हणटा देवाचे भितर. कीर्तन शंभर Psalm 100 कितें म्हणटा. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराची गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा म्हणटा. त्या उपरांत म्हणा पृथ्वीच्या सर्व देशांनो, पृथ्वीच्या सर्व देशांनो पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सो पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही बरं आम्ही हा सर्वेस्पराच्या मानाक ताची स्तुती करणे गीत आम्ही गावया. होसान्ना, होसान्ना. आदाम रचलेल्या गोसांना, देवीक रचलेल्या गोसांना, म्हाका तुका रचलेल्या गोसांना, मनशा कुळा रचलेल्या गोसांना.
ओसान्ना देवाच्या त्या पुताक ओसान्ना सगळीच्या त्या रायाक ओसान्ना संवसाराक आयिल्ल्याक ओसान्ना पवित्रज्ञ त्रिक देवाक ओसान्ना Hosanna, Hosanna, Sutaja Pavitra Hosanna, Sukadilungavya Hosanna, Stutiyuglavya Hosanna, Sukadilungavya Hosanna, Stutiyuglavya Hosanna, 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 Sukadilungavya Hosanna, 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 Sukadilungavya Hallelujah, 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 God Jesus, God Jesus, Jesus, Radha Jesus, Hallelujah, Hara Hara Hara, Shadara Valandara, La 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 La, Hallelujah, 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 Harga Tuka Sumian Jesus, Oglap Tuka Sumian Jesus, Aradan Tuka Sumian Jesus, Hallelujah. Agar bawa beri nama Syami, igri bor sumia padaam, sumia padaam, yam su sumiam cemodiang serasa. Iya tu mikaste telano, ni wazan wawai telano. Iya. Awai lapat ke anggapong, bagai wantang ni, iya. प्रद्वारी स्त्री कोटी स्त्री मेळी स्त्री जेजूला घेता जेजू पैस करीना मोक्षाने देता कित्याक तो म्हणटा जिनी बदलून परिवर्तन जातल्या त्या एका भावार्थ्या थंय सर्गी सर संतोष जातलो कीर्तन 50:1 म्हणटा काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगान तुझे वोट दयेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर हांव म्हणटा 3 पटी आमी म्हणया काकुळत म्हजी कर म्हणा काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगाने तुझ्या वोट दयेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगाने तुझे वोट दयेन म्हज्या अपराध पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर काकुळत म्हजी कर देवा तुझ्या तिरमोगाने तुझे वोट दयेन म्हजे अपराध पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ करी हालेलुया 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 असले देवाचे उतर आमी निरंतर म्हणटा तेन्ना आमचे ती असली पातकांची कथा धुवन वेतली आमचे ती असली सगळी पिडा शिडा पयस वेतली आमचे ते नवे रूप रुता जातले तवळ सम्याक आमी खंडीत आभारी जावं पावतले हांव ह्या पासत आमच्या दुःखपातकाची दूख दर्या देवा तूं भोव दयाळ तूं काकुळ दिसो म्हजी पातकां बक्षी म्हण मागया
देवा दयाळ काकुळतीच्या काकुळतीच्या मुगस बापा मोगाच्या हक्काची दूध कर म्हणा. बापई म्हणून वाडवर नका सोमी भुरग्यांक तुझ्या सुनगली नका. ए जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हण पाती येता सर म्हजी पातकां हांव कंटाळटा आयच्यान ती सकट संत समया. ए जेजू जेजू हांव तुजी काकुळत मागता आनी ती काकुळ दितलोय म्हूण पाती येता. सर म्हजी पातकां ह्या वखदां कंटाळटा सोम्या. आयच्यान ती सकट संता. ए जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हूण पाती येता. म्हजी पातकां हांव कंटाळटा सोम्या आयच्यान ती सर सांडटा. बाबनी नो तुमचे समर्पण करया ह्या वखदां सोम्या समर्पण दिवया आमी बाबर्तान सोम्या समर्पण दिया. तुमची सगळी कुडींतली सगळी पिडा जावं पुरो दुखी जावं पुरो विविध मनची पिडा कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा गॅस्ट्रिकाची पिडा रक्तस्रावाची पिडा गर्भकोशाची पिडा आणि विविध तकलेची पिडा हातापायांच्या गांठीचे दुखीची पिडा रक्ताचं ओत्तड बीपी डायबिटीक कोलेस्ट्रॉल डिप्रेशन विविध टेन्शन शेळ ताप खोंकली एलर्जी इतर जायते पिडेन कस्तूरचे आसात तुम्ही समर्पिया सोम्या. तुमचे कुटुंब समर्पिया. तुमची पतीन भुरगीं बाळां भुरग्यां खातीर मागा. भुरग्यांक समर्पिया सोम्याच्या पांयां तळा. ही वचनाक समर्पिया सोम्याच्या पांयां तळा. तुमचे पतीने समर्पिया. तुमच्या घरात मालगडी आसात पिडेस्त आसा प्रायवंत आसात ताका समर्पिया सोम्याच्या पांयां तळा. सोम्या प्रिया सोम्या म्हणटा या तुमी कष्ट दिला न्हू तुमचे वासन म्हाका दिया तुमचे वासन तुमचो कुरीस म्हाका सोडा तुमकां सांबाळटलो म्हणटा तो. तुमच्या कामा खातीर मागा. तुमचे दिसपट्टे ग्रास सोम्या समर्पण दिया. तुम्ही कडची वावंट तुम्ही कडचे कष्ट सोम्या समर्पिया. आमच्या देशा खातीर आमच्या राष्ट्रा खातीर राज्या खातीर मागाव. ह्या दिसांनी आमच्या राज्यांत आमच्या बाबांनी एकामेका जाती खातीर झगडें नाच समाधान उरता जावचे दिसान दीस सोडून येतात. शांती मागास समाधान मागास सोम्या लागचे. समर्पण दिया सोम्या. देवाचे उतर कीर्तन 31 साम 31 संकटान असलेल्या लोकांचे प्रार्थन. दावीद संकटात असलेल्या संदर्भात देवा लागी प्रार्थना करता. तो म्हणता तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता. कितें म्हटल्यान तुका सर्वेस्परा
तुका सर्वेस्परा तुका सर्वेस्परा तुका सर्वेस हांव शरण येता हांव शरण येता म्हाका केदिंगस म्हाका केदीक निराशी जावंक दिनाका निराशी जावंक दिना तुझ्या नितीन तुझ्या देखीन म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका कांदी म्हाका कांदी म्हाका सोडूंक तुर्त कर म्हाका सोडूंक तुर्त कर सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुका हांव शरण येता हांव शरण येता म्हाका केदिंगस म्हाका केदीक निराशी जावंक दिनाका निराशी जावंक दिना तुझ्या नितीन तुझ्या देखीन म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका कांदी म्हाका कांदी म्हाका सोडूंक तुर्त कर तुर्त कर तुका सर्वेस्परा तुका सर्वेस हांव शरण येता हांव शरण येता म्हाका केदिंगस म्हाका केदीक निराशी करिनाका निराशी करू नका तुझे नितीन म्हाका निवार म्हाका निवार म्हाका कांदी म्हाका कांदी म्हाका सोडूंक तुर्त कर हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 संदर्भात तुम्ही म्हणता भिये नका म्हज्या बाळा भिये नका कशे एक भुरग्याक आवय आपल्या वेंगेन पटलोन धरता वेंगेन धरता आणि आवयक आपल्या भुरग्याक भिये नका पुत हांव तुज्या संगात आसा म्हण धैर्य देता कशे आपल्या पिलांक कोंबी आपल्या पाकोट्या बद्दल लिपोवन दवरना धैर्याचे जिवीत दिता त्या समापान तुम्ही म्हणता भिये नका म्हज्या बाळा भिये नका तुका हांव गुण करतलो तुका सुटका दितलो सोडवून दितलो म्हणटा स्वामी संदर्भात स्वामी समर्पण दिया हालेलुया 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 भिये नका म्हज्या बाळा असाय तू म्हज्या पांयां तळाक मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो संगात भिये नाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयां तळाक मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात म्हज्या बाळा पिडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरोबर सांगताना सलवून येताना किती सणसणाव किती सणसणाव भिये नका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयां तळाक भिये नका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयां तळाक मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा म्हज्या बाळा हालेलुया आदो बऱ्या हालेलुया हालेलुया समय समर्पी आम्ही समयाचे तुझ्या सगळे भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची देवी सकताच्या शिराने वळी तुझ्या पवित्र का सोडून तळक तुझ्या नावात गुणकर समय तुझ्या नावात आशीर्वादी सर्व सत्यता गोड सत्यता देवसराच्या नडनडतात माडमंत्र विधीस पडत लागणी वार सुमिया तुझ्या नावान हरी एकल्या भक्तिका आशीर्वादित कर आपण जेसो आपण गुण कर
तुझ्या नावांत कापड, तुझ्या पवित्र हाताने कापड. ಟಚ್ ದೆಮ್ ಹೀಲ್ ದೆಮ್ ಲಾರ್ಡ್. ಒಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ತೊಳೆದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪಣಿಸು ಗುಣಕರ ಸಮಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಗನ್ ಜೇಸು ಗುಲಾಬ್ ಜೇಸು ಜೇಸು ಆರಾಧನಾ ಜೇಸು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया. आमच्या हात तकलेचे जवळ या पवित्र आत्म्याची मजत मागया. पवित्र आत्म्या देवाने आमकां अभिषिक्त कर. थोडे तापून पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आमकां बेदिसता थोडेपटी आमी कावत येता, आमी भियेता, आमी आकांतांत आसता. सगळ्या संदर्भार तुजी सकत आमकां जाय, तुजी कृपा आमकां जाय. शिस बियान तरून आशिल्ले, कंगल जाल्ले, दारांत आपूण भितर लिपून बशिल्ले, भायर येवंक भियेताले, कावत येताले. आमकां येताले बेबिरांत आसा, कावचेनी आसा, आकांत आसा, धडधडे भोगतात, काळजांत बेबिरांत भोगता. कितें करते कितें म्हूण कळना आमकां थोडेपटी. सुमेलाचे बोगसणे मागया, सुमेलाची कृपा मागया, सुमेच्या पवित्र आत्म्याची सकत मागया. हे पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषिक्त कर. तुजी गुणकाची देवी सकत आमच्या शिरार वडय. पवित्र आत्म्या आमचे ते देवानी आमी तुजी तेंपलां, आमचे हे तेंपल तुज्या आजारपणां पवित्र कर. तुज्या फळांनी आमकां बर, तुज्या देण्याने आमकां नेटय म्हूण आमी मागया. पवित्र आत्म्याची मसत मागून आमी तकल्याचेर हात दवरना, समेची स्तुती करया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू. वंदन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. स्तुती तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर उला मारा सम्या, भावार्थ उला मारा, परपतीने उला मारा, विश्वास उला मारा. तुमच्या भुरग्यांगादी उला मारा, तुमच्या पतीगादी उला मारा, तुमच्या पत्नीगादी उला मारा, तुमच्या कुटुंबाच्या सण्यागादी उला मारा, तुमच्या आवय बापायगादी उला मारा, तुमच्या भाऊ बहिणीगादी उला मारा, तुमच्या समाधानागादी, तुमच्या सोडण्यागादी, तुमच्या सोडवण्यागादी उला मारा सम्या, भावार्थ उला मारा. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्याचे जे सगळे भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकती देवी सगळ्यांच्या शरीराने वळे. पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. तुझ्या फळाने दंगाबर, तुझ्या नैन्याकडे, तुझ्या सत्यात दंगाबर. त्याच्या मुखल्यावर तुमका वाट नके पवित्र आत्म्या. त्याच्या पाटल्यावर संरक्षण कर. त्याच्या बंगल्यावर तुझं संगाती, त्याच्या वैरा निरंतर आशीर्वाद लाभ. पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर. सत्यानभर दैरांभर समाधान दी, संतोष दे, तृप्ती दी, सुटका दी, सोडवून दी. देवाने पवित्र आत्म्या आपण टच 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 हील अस लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याची गीत गाऊन पवित्र आत्म्याची मसत आम्ही मागूया.
so आशीर्वाद घेऊंक आम्ही तयार जाऊया दिमी घालून गावया गीत या देवाच्या सक्रामेंता. चित्र सक्रामेंता तुझ्या कष्टाचो कुळास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणे समोर सुद्दां आमचे देंबोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां उबो कर. अशें दिसपडटा जिवितांत तूं देवाचो पूत म्हूण जाणा जावन तुका भक्तीन मान दिवं आनी तुज्या कुशे प्रमाणे जिवीत सारूंक जाय अशी कृपे देणी आमकां लाभ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उभी राहूया. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमेचे नाव. सगळी आम्ही आता बार म्हणया गे. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा वडल्यान. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आणि सदा सर्व. आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमे. आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं. आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं. सदैव जावं सुमेचे नाव. आता आणि सदा. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ बाबडी नो भक्तीन सक्रामेंताच्या आराधना वांटिल्ली जाल्यार तुमकां अभिनंदन पटयता. जेवणाचेर आशीर्वाद मागया. बरें दामपिया समीचे नावी आमचो आदार सर्गांनी सर्वीस पो तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रार्थया सगळींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. इसो दीस फावो केल्ल्या पासून मिसाच्या बलिदानांत वांटली सावन तुजो आशीर्वाद तुजे पेसांव कुडी रक्ताचे पोशण आमकां भोव जाल्ल्या पासून देवाच्या उतरा रुपी तुजो सकत आनी बोवाळ तुजी जाणवाई आमकां भोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक येतली जाल्यार जेवणाचे भरपूर आशीर्वाद घाल. हे जेवण तयार केल्लें न्ही त्या दरवाड्या घरांचेर जेवण तयार करूंक कुमक केल्या सरदानीचे भरपूर तुजो आशीर्वाद घाल. तुजे कृपेचे बेसांवांनी भर. तांचे वावटी सो आनी विनेतीचो फळ येतेच मोपान तांकां फाटी दी म्हूण आमी मागता. समीस तुज्या जेवतल्या ह्या सेवकांक तुजे बेसांवांनी भर. कुडीच्या वडावडीक जेवण उपकारता तरी आत्मेच्या
उपकारच्या कारणां खातीर निरंतर वावरशें कर म्हणून मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक मगळ बाबडी न्हू निमाणें गीत जाल्या उपरांत तुमी जेवणाक वेचें हात धुवंक आनी परत येसर बेशन आसात. मुखार एक उदक पिवचे उदकाची वेवस्था आसा मुखार थंयसर थंय कोणेंय हात धुवंक नजो उडा आसतना तेणें कोणेंय हात धुवंक पिवंक मात्र तें हात धुवचें गोडपुरचें तेणी तें करूंक नजो. डायरेक्ट तुमी हांगासर येयसय थंय हात धुयसय आनी उपरांत तुमचे कुडीच्यो गरजो तिरसयसय आनी हांगासर जेवयसय आनी तुमी थंय उदक पिवंक मात्र वापरचें हे मतीन दवरचें आनी सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता. हर एक तुमी दादोशी जेवा बरें रांदलां वर्ण आसा तें स्विकार करा. तुमच्या खातीर सदांच आमी मागता आमच्या खातीर म्हाका म्हूण विनंती करता तुमकां समेजता देव बरें करूं. म्हाका कोणी मेळोवंक आसा तुमी पयलीं जेवा उपरांत म्हाका मेळोवंक येया. तुमकां समेजता देव बरें करूं. निमाणें गीत. स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडटात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.